जेजूची बरी खबर आयज आमकां कितें म्हणून आसा पळयात. तो कामगारांक आपयता खरो आनी तांकां सांगता हांव तुका इतलें दितलो म्हणून. पूण तो मागीर पळयता की निमाणे वक्तार 5 वरांचेर स्वांग काबार जातालें काम एकूच स्वर आसा, त्याय बेश्टे आसलेल्या कामगारांक आपल्या बाठान धाडटा आनी मागीर मुक्तोमांक सांगता तांकां आनी हेरांक तितलेच फारीक कर म्हणून. आतां एक वतीन हे उनीत न्हय वय, पूण ताणें आमकां सांगलां सुर्गीच्या राज्यान कशें जातलें पळय तें. सुर्गीच्या राज्यांत आमकां देवाची काकलूत कशी मेळटा. थोडीं जाणां दिसभर मागण्यांत आसात, सगळें बरें करतात, तीं बरीं आसात. पूण थोडीं जाणां सारकीं नात, तीं पातकान आसात. तांकां वेळ लागता तांचें जिवीत बदलच्याक, पूण तो तांकां आपयता तुमचें जिवीत बदलूंक आनी बरे भाशेन जिवंक, देवाच्या राज्यांत ते भाशेन तुमी भितर सरूंक. आनी तीं तर तांचें जिवीत बदलीत जाल्यार तांकांय सुर्गीचें राज मेळटा, तांकांय सूख मेळटा. म्हणून हें आमकां ही बरी खबर तो आमकां सांगता.